तुम्ही माझ्या फाटल्यान जी आता जे बिल्डींग स्ट्रक्चर पळयता ही खूब पोरणी बिल्डींग जावन आसा आनी ही म्युनिसिपालिटी लायब्ररी शास्त्री बिल्डींग म्हणटा हेका आनी म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी चेअरपर्सनान सांगलेली की ही बिल्डींग आमी मोडून हांगासर नवी बिल्डींग उबारपाचें काम आमगेलें त्वरीत चालीक लागतलें म्हणून त्याच प्रमाणे आयज जी 3 शॉपां आशिल्लीं सकयल ग्रावंड फ्लोराचेर तांकां ही खाली करपाक लायिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता आयज आनी फाल्यां भितर ही बिल्डींग डेमोलिश करून हांगासर नवो एक प्रोजेक्ट कितें तरी येवपाचो आसा. त्याच प्रमाणे ही जी ओपन स्पेस आहा हांगासर खूब गाडयो ज्यो एक्सिडेंटाच्यो आहा पुलीस स्टेशनाच्यो हांगा एस्तो उडयल्ल्यो आसा आनी हे बीन हांगासर निवळ करून हांगासर एक पे पार्किंग करपाचोय म्युनिसिपालिटीचो विचार आसा. तर आज ह्या शास्त्रीवाल्याचे आज आमचे ड्रायव्ह चालू आसा. सकाळच्यान बिल्डींग खाली केली पयली आनी सगळ्यांनी कॉपरेशन दिलें आमकां आनी कॉपरेशन दिल्या नंतर आता ती आम्ही डेमोलिशनाक घेतले. तो पे पार्किंग आयडेंटिफाय केला हां पे पार्किंग सगळं आमी आतां आयडेंटिफाय केला. पे पार्किंग आमी आयडेंटिफाय केला. तेच आमी आतां फायनल जे आमी बसून आमी ते अप्रुवल घेतले तेजेर आनी मागीर ते पब्लीश करतले आनी जे PI ट्रॅफिकूय आपयतले आमी तेंचेय जाय तेय जाय आमकां. सो खंय खंय तेंचे इनपुट्स इम्पॉर्टंट आसा आमकां की तेंकाय ते फिल्डार आसता सो खंय ट्रॅफिक कंजेशन जाता ते सगळे विचार करून आमी खंय 2 व्हिलर 4 व्हिलर आनी पे पार्किंग खंय करपाचें तें आमी डिसिशन हे 2 दिसां भितर घेतलें. त्यान बीन घेतला कितें ओल्ड स्ट्रक्चर जे अनसेफ आशिल्लें डेमोलिश करपाचें बीन ना हय शास्त्री हॉल बिल्डींग आसा ती जे म्हाका 2018 आमचे इंजिनियरींग कॉलेजान रिपोर्ट दिलो आमी ऑडीट केलें तेजें सेफ्टी ऑडीट जालें तेन्ना ताणें सांगलें इट इज अनसेफ फॉर ऑक्युपेशन. सो तेज्या प्रमाणे आज म्हाका दिसता आमकां कलेक्टरान सुद्दां सावथ गोवा कलेक्टरान अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट आमकां नोटीस हें आयलें तेजो की तेणें आमकां डायरेक्शन दिलें. तेणें पत्र बरयलें की अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट ते इमिजिएटली डेमोलिश करपाक जाय. त्या प्रमाणे आज आमी ते ऑर्डर आयले त्या प्रमाणे आमी आज सगळ्याक आमकां नोटीस आयली त्या प्रमाणे आज आमी डिसिजन सायटीर वचून ते आज मोडपाक आमी सुरू जालें. वेकेट केलें. कितलीं शॉपां आशिल्ले तांकां ऑलरेडी आमकां दिसता आमी 2000 न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स थंय ऑलरेडी हें केलां तांकां अलॉट जाला शॉप्स. तेणी फक्त अग्रिमेंट कितें सायन करपाचें आनी तें हें करपाचें. 4 शॉपां 4 शॉपां आसा एक आसा 4 शॉपां आसा. डिले केलो तेंच्यांनी खाली करपाक हेच्या पयलीं ना तांकां नोटीस धाडिल्ली म्हणजे डिले केलो म्हणजे ते चालू आशिल्लें म्हणजे तांकां सांगिल्लें की इट इज नॉट फीट फॉर ऑक्युपेशन. केन्नाय मोर दॅन 30 years जाले ताका त्या बिल्डिंगेक. सो आमी तांकां ऑलरेडी तेन्ना म्हाका दिसता कळिल्लें की तांकां अलॉटमेंटूय जालें शॉप तांकां अलॉटमेंट जाल्लें न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्सान. सो आतां ते जालें त्या प्रमाणे आतां तेमी कितें करपाचें फक्त आमचे कडेन अग्रिमेंट सायन करून तेणी थंय शिफ्ट जावपाचें. तांकां अलॉट जाला थंय न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्सान. कॉम्प्लेक्स कसलो येता कॉम्प्लेक्स न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स हांगा ना कितें येता हांगा सद्या अजून कांय डिसिजन जालें कौन्सिलान परत बसून ते डिसिजन घेतलें कितें करपाचें आसा. सद्या डेमोलिश करून दवरतले डेमोलिश करून दवरतले आनी म्हूण तांकां ऑलरेडी अलॉटमेंट जाला थंय तेणी फक्त अग्रिमेंट आमचे कडेन सायन करून थंय मागीर तेंचें ट्रान्सफर जावपाचें. सो ते बिल्डिंगे फाटल्यान न्ही खूब आमी जागो पळयता असो प्लेन जागो आनी खूब मोटरसायकली पुलीस स्टेशनाच्यो एक्सिडेंटाच्यो हाडून उडयल्या. थंय पे पार्किंग बीन कितें करपाचें तुमी फाटल्या फुडें उरलें म्हणलेलें पळय. आनी कितें पे पार्किंगाचें आमचें ऑलरेडी सगळें फायनलायज जालां. आमची म्हाका 2 दिसान मिटींग जातली सगळें विथ मामलेदार आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रवी एस नायक अग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा त्यांनी मिटींग आपयतले ते 2 दिसान आनी ते मामलेदार एडिशनल कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर चीफ ऑफिसर आनी इंजिनियर्स आमचे NPOD तेंची आमी मिटींग जातली आनी आमचें पार्किंग पे पार्किंगाचो ऑलमोस्ट प्लॅन आमचो फायनलायज जाला. तो फक्त फायनल थंय परत आमचें डिस्कशन जातलें आनी डिसिजन जाता तातूंत फक्त पे पार्किंग अशें न्ही. पे पार्किंगा बरोबर खंय 2 व्हिलर जातलें पार्किंग खंय 4 व्हिलर पार्किंग जातलें खंय 1 वे जातलें हेजेर लक्ष आसतलें. आनी जे तुमी म्हणटाले अबेंडन्ड व्हेकल्सा संदर्भान आमची ती चर्चा जाल्ली लास्ट मिटींग जाली. सो तेजें आमी म्हाका तांकां पब्लीक नोटीस काडून आनी तांकांय आमी काडपा खातीर तांकां एक संदी ओनर जे आसा कोण तें डिस्कस जालां तें आमी फायनल मिटींगेर डिस्कस जातले. ते नोटीस पब्लीक नोटीस दिवन तांकां काडपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी की तेणी आपले व्हेकल्स आसा तेंचे कोणाले अबेंडन्ड व्हेकल्स आमकां रस्त्यार दिसता तेणी काडची. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.
Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.